हे पावसाच्या सिजनात आमचे वेलसांव जाग्यार सुमार 15 मिटर दर्यो रेंव घेवन गेला आमची. आनी हो गव्हर्मेंट हे 50 मिटर हाडून कोत्ता. अंदूच्या वर्साक ती इतली रेंव गेल्या आनी हे फुडले कितें जातलें सांगों जायना. आमी फिशरमॅनांक कसले त्रास जातले ते सांगों जायना. तेच बरोबर जेन्ना मातांनी आसलो आनी पारेकारान सांगलें सगळे नुस्तेकारांक आपूण सेव करतलो म्हणून, पूण हो नुस्तेकारांक काबार करपाक हो BJP गव्हर्मेंट मुखार सरला. नुस्तेकारांक दर्यादेगेक रावतले टॅक्सीवाल्यांक सॅकवाल्यांक सगळे काबार करून तो व्हडले हे जे कॉन्क्रिटाचे दोंगर हे दर्यादेगेर हाडून कोत्ता. ते पासत आमचे वॉर्निंग गव्हर्मेंटाक हें जें नोटिफिकेशन तेणें पास केलां 2018 तें फाटीं घेवचें म्हूण, आनी आहा तें 2019 जें नोटिफिकेशन केल्लें 200 मिटर नो डेव्हलपमेंट झोन तें तशेंच दवरचें म्हूण हें आमचे गव्हर्मेंटाक शिटकावणी. हे 50 मिटरांचेर करपाक हांकां कोणें अधिकार अशी दिले दिसता. हेणी ट्रेडिशनल फिशरमॅनां विचारलां बाबा तुमकां कितली जाय, 200 जाय काय 50 जाय तें. आयज हेणी सेंट्रला बसून हें नोटिफिकेशन पास केलां तें चुकीचें आहा. आनी आमी कितले म्हयने जाले बोब मारताय, आमी बोब मारताय, शेक ओनर बोब मारताय, जे पळय कोस्टल एरियान जितले जाण काम करताय तितलेय जाण बोब मारताय की 50 मिटर आमकां नाका म्हण. जाल्यार हें आतां तेणी कित्या लागून पास केलें तें. नरेंद्र मोदी गोंय येता पणजेचो पुलाचें इनॉग्रेशन करपाक, बरें आहा. ते दिसाक तरी तेणें सांगचें की ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक 50 मिटर जें पळय तेणी केलां तेका कितलो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक फायदो जातो. पूण हे करप हें रॉंग सरकाराचें. आनी आमी मागता सरकाराक हो नोटिफिकेशन ताबडतोब फाटीं घेवचें. कित्याक 2007 काँग्रेस सरकारान असो प्लॅन केल्लो हो काबार करपाक सीआरचें नोटिफिकेशन. पूण तेन्ना जयराम रमेशान नुस्त्याचो फिशरमॅनाचो प्रॉब्लम आयकून तो फाटीं घेतलो आनी आमी 1 लाख मायज नोटिफिकेशन ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा ऑन द ड्राफ्ट सीआरचें नोटिफिकेशन. पूण हें सरकार आयकना, लोकांचें आयकना. लोकांनी कितें करपाचें.